समाजसेवक भटा कांबळी हांच्या जन्मदिसा निमतान आर्यन क्लबान नॅशनला रक्तदान शिबीर आयोजित केले। ह्या शिबिराक तरणाट्यांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। आरडीएक्स गोवा खातीर नॅशनलच्यान गौतम शिरोडकार। आपल्या रक्ता बलिदान दिला एक गोष्ट आम्ही ज्या भुरग्यांक आयज आनी भुरग्यांनी आमच्या गांवच्या जावं भायल्या आयज दाखोवन दिले की रगत आपणाय दिवप। आयज आमी पयशे म्हळ्यार उलयता पूण पयशे म्हणटाना रगत आपणाय सोंपेपणी मेळना खूब कठीण आसा। आनी ह्या कोविडाच्या टायमार ह्या आमच्या गांवांत डॉक्टर पळयल्या यूथ तांच्यांनी बरे भशेन पार्टिसिपेट केला म्हणून हांव आमच्या आवय बापायक आनी युथाक व्हड शाबासकी दिता। आनी जो ह्या क्लबाचो प्रेसिडेंट आहा व्हडा कार्याक म्हजो क्लब सदांच भुरग्यांक फ्री आसलो आनी अशेंच तरेन आमच्या गांवांत गोरगरिबांच्या सगळ्यांनी आमच्या गांवांत येवन ताजो कार्य सदांच चालू दवरलो। माझे नाव भटा कांबळी। आज 8 सप्टेंबर आज माझा बर्थडे। त्या निमतान आमी एक बारीकसो ब्लड डोनेशन कॅम्प दवरला आणि हेतून फुल सपोर्ट म्हाका आमचो गोविंद गोवेकर डायनॅमिक लिडर आमचो हळडणचो, तसोच निलेश वाळकणकर हाणें म्हाका सपोर्ट केला हो प्रोग्राम करपा खातीर। आनी आयज ज्या हांव स्टेजीर उलयता पळय न्हू, हितून आमचो गुरुप्रसाद पावसकारांचो खूब व्हडलो हात आसा। विदावट तेज्या आयज हांव हांगा केन्नाच पावचो नासलो। तेणी स्टार्ट केलें म्हाका ती बरी बरी कामां हे करपा खातीर, म्हणून आयज हांव हांगा आसा। थँक्यू गुरू सर, तुमच्या खातीर आयज हांव हांगा आसा। तशें आयज आमचो फ्रेंडाचो भटा कांबळी तेजो आयज बर्थडे जाल्लो आसा। सो तशेंच ते निमित्तान आमी एक ब्लड डोनेशन आयज कॅम्प दवरलेलो की आयच्या दिसांनी इतली इम्पॉर्टंट आसा की ब्लड एक्चुअली सदांच सगळ्यांनी दिवचो। मग थोड्या लोकांक असो इतलो भंय आसता की सदांच रक्त दिलें जाल्यार रक्त कमी जाता अशें दिसता, मग तशें एक्चुअली कांय नासता। एटलीस्ट 4 म्हयने 6 म्हयने ब्लड एक्चुअली दिवपाक जाय। तशेंच आयचे हितून पॅन्डेमीक सिट्युएशन कोविडान तशेंच खुबशे लोकांक केन्ना कशी गरज पडटली सांगूं शकना की ब्लडाची त्या निमित्तान आमी एक आयज प्रोग्राम आयोजीत करून आमी ब्लड डोनेशनाचो एक कॅम्प केला। तसोच आयज आमचो हितून फूल सपोर्ट म्हाज्या भुरग्यांचो। तशेंच काल आमी फूल सगळ्यांनी एक जण हे सगळे क्लिननेस केले। तशेंच आयज आमदार येवपा आसलो, थोडेशे कारणाक आमदार पावना आमचो ग्लेन दिकलो। तशेंच गुरू पावसकर येवपा आसलो, ते आयज सद्या खबर आहा की कोरोनान मे बी थोड्यांक सिकनेस आहा, सो खंय ना खंय ते पावूंक आयज शकले ना। सो मात हो प्रोग्राम एक आमचे भितर खूब बरो जातलो असो दिसता आमकां आनी एक बरो आमी करूनय घेतले। माय नेम इज पूजा। We have organized a blood donation camp today. We have got a lot of support from all our punch member, Mr. Govind Govekar, and we are getting a good response from all the people. All the members are coming, and we are. It is actually good to donate a blood. Sometimes people think that it is the blood will become less in the body, but it is like every 4 to 6 months you should donate the blood. Donate blood, save life. माझे नाव सिद्धेश नागवेकर आणि आमचो एक भटाचो बर्थडे आहा त्या खातीर आमी एक ल्हानसो ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आहा। सो हे एक आमी ते बरे स्टेप काडलेले आहा म्हज्या खातीर बर्थडे, आनी भुरगे खूब येयल्ले आहा ब्लड दिवपाक बी। सो थँक्यू तुमकां बी, तुमी तुमचो टायम दिले आमकां त्या बद्दल आमकां थँक्यू।